कानो परत चडटा। शेकडो पार केल्लो कानो हॉर्टिकल्चरांत 74 मेरेन देंविल्लो। फाटल्या 4 दिसांत परत शेकड्याक तेंको आयलो। प्रुडंटान ट्रेडर हॉटेलवाल्यांक गांठून मार्केटांतल्या परिस्थितीचो अदमास घेतलो। हॉर्टिकल्चरांत 94, बाजारात कानो 130 पावला। स्टॉकात चढ उतार जाता तसो कानो वयर सकयल जायत आसा। हॉटेलवाल्यांक परवडना जाल्ल्यान भजी धरून कान्याचे आयटम मेनूंतल्यान गायब। मंडेसून रेट वाडली, 94 रुपीज जाली। पयलीं 72 रुपीज आशिल्ली, 2 दीस पयलीं फाटीं। रिजन म्हणल्यार ते बेळगांवसून रेट वाडून येयला, ते सगळे वेट हें जालें पावसान, सगळे स्पॉयल जाले तेंचे गोडावनचे गोडावन। कानो आतां कितें डॅमेज वचूंक लागला, 130 पसून रेट आसा। पयलीं 90 रुपया 80 रुपया जाल्ले, आनी वाडले कांदो। बरे कांद्या रेट आसा, डॅमेज कांदो कमी आसा, 60 रुपया 70 रुपया। कांद्या रेट बरे कांद्याक रेट आसा, 130 पसून आसा। केन्ना वाडून आतां 4 दीस जाले, हेज्या पयलीं कमी आशिल्ले आनी एकदम आनी वाडले। कान्यान भज्यांचे गाडेवाले, भेळपुरीवाले, बारीक सारीक हॉटेलवाले, कॅन्टीनवाल्यांक बरोच दणको दिला। दिसाक 10 किलो कांदो व्हरपी आतां 1.5-2 किलान दीस भागयतात। कांद्याचे आयटमूय कॅन्टीना आनी हॉटेलांनी परवडना। हॉर्टिकल्चराचो जो कांदो जो आसा न्ही, तो फॉर हाऊस होल्ड, फॉर डोमेस्टीक पर्पज, घरा कडेन यूज करपाक शकता कितें। तो आमकां हॉटेल्सान बी आमकां कोता येना, तो फॉर बिजनस पर्पज आमकां कोता येना तो। सो तशें आसा, सो आमकां कंपल्सरी मार्केटांतल्यानूच सद्या कांदो घेवचो पडटा, जर मोठो जाय आनी क्वॉलिटीक जर कांदो जाय जाल्यार। एज पर मार्केट स्टडी ते आमकां सांगता अजून एक 10-15 दीस तरी लागतले कांद्याचो रेट दिवपाक। बट देंवन कितलो देंवतलो कितें। एक टायम कांदो जो आशिल्लो तो आमकां 15-20 रुपयान किलो मेळटालो। आतां पयलीं जे आमी दिसाक आमकां 5-10 किलो जो कांदो लागतालो, तो आतां आमी 1-1.5 किलोन आमी भागयतात, नीड्स जे आसा ते। आनी स्पेशली कांद्याचे जे कितें आयटम्स जे आशिल्ले ते आतां ऑलरेडी सगळ्यांनी रेड्यूस केल्या। जे व्हडले जे हॉटेल्स आसा तांकां कांय फरक पडूना, रेस्टॉरंट्स बी जे आसा ते, कित्याक तांचे पर प्लेट हें कॉस्टिंगूच आसता, हें सेलिंग प्रायस आसता 150-200 रुपया। सो जेन्ना आमची प्लेट आतां फॉर एग्जांपल आमी कॅन्टीन चलयतात, गव्हर्मेंट कॅन्टीन चलयतात, आमची आतां एक प्लेटीचो रेट आतां एक कांदा भजी जर आमी दिवपाक गेले जाल्यार 15 ते 20 रुपया कळ्ळें न्ही। सो आमी ऑलरेडी आतां डिसकंटिन्यू केला, फॉर एग्जांपल कांदा भजी आनी हें जें आसा, आनी स्पेशली कांद्याचे जे आयटम्स जे आसात कितें ते आमी ऑलरेडी रेड्यूस केल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी स्वप्नील तारी। शार उदरगत मंत्री मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकान धुकल्लो म्हूण बोवाळ। बुधवारा रस्ते कुशीक आशिल्ले पिंपळाचे झाड मारता म्हूण थळावे आनी आमदारांचे वाजले। थळावे त्या पिंपळाची पुजा करतात, ते देवाचे झाड। मारूंक परमिशन आसा काय विचारले। आमदारान खंय लोकांक शाणपणां सांगली, झाड बेणपाक खंय मान्यताय लागना। हांव आतां मरे सद्या वॉर्ड नंबर 3 आहा, आनी हे मरे वॉर्ड नंबर 3 मरे आमचे पिंपळाचे झाड, हे कितलीच वर्सां जाली मरे ह्या झाडाक आमी पुजता। हे देवस्थानाचे झाड। आयज हो आमचो लोकल MLA, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर हे झाड कापपाक येयला। हांवें तेजे कडेन परमिशन मागली, तो म्हाका विचारता तूं परमिशन मागपी कोण। हांवें ताका सांगलें हांव सिटीजन, इंडियेचो सिटीजन, म्हाका टोटल अधिकार आहा हे तुमचे कडेन परमिशन मागपाक। तो म्हणटा आपूण तुका परमिशन दिना, तूं जाय तें कर, आपूण झाड मागतलो। हांवें ताका सांगलें समज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तुका ऑथॉरिटी दिला समज हे झाड काडपाक, तुज्या कडेन समज कसली लिगली परमिशन आहा जाल्यार तूं हे झाड काप, नाल्यार काप नाका। हे म्हण नाका तो म्हाज्या कडेन येयला, हांगार येयला, मातशें आमचे तोंडाक तोंड जालें। आतां तूं म्हाका सांग, हांगा खंयचीच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ना, सगळी ऑथॉरिटी हो डिसिजन घेतलो खंयचे झाड कापपाचे खंयचे झाड कापपाचे ना। हे गव्हर्मेंट ऑफिसीस कित्याक आहा, हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कित्याक आहा। पब्लिकाचे म्हाका काल केन्ना ते एक लेटर आयलें की आमच्या झाडार डेंजर आसात ते मार्केट। आमी मामलेदाराक इन्फॉर्म केल्लें कालच्या डेटीक, आनी आयज आमी तेची एक्शन करपाची तयारी केली इमिजिएटली। आनी हांव PDA मिटींग वयता म्हटलें, हांव आनी आमचे सगळे जाण भुरगे आसलेले, आनी तो कटींग चालू आसलेलें। तितल्यान कोण तरी 2 जाण येयले आनी तुजे कडेन परमिशन आहा म्हणपाक लोकल। हांवें म्हटलें हांव थंय उबो आहा, परमिशन घेतला, पूण तूं ऑथॉरिटी न्हय म्हाका विचारपाक। तितल्यान तो येयलो आनी म्हाका धुकल्लो, सकयल उडयलो। तेच्या वांगडा आनी एक भुरगो आसलो, 2 जाण आसले ते, तो सूरज चोडणकर आनी बालन म्हणटा तो, आनी तो दुसरो राज म्हणून हलवाई, तो भैया दिसता भुरगो। तेणी येयलो आनी धुकल्लो आनी म्हाका उडयलो आनी पडलें। इतल्यान आमच्या काय 4-5 जाण कळ्ळें, आमकां आडायलें। तितल्यान बातावळी जाली, इतल्या लोकांक कळयलें, पण आमी ते परमिशनाक घातलेले अशे विशय। ते ट्री कटिंगाचे परमिशन हेतून विशय केन्ना येता, जर आमकां मुळा पर्यंत ट्री कापूंक जाय जाल्यार ब्रांचीस ट्रीम करपाक आमी इन्फॉर्म केला, इंटिमेट केला। त्याच्या नंतर आमी करपाक तयारी केल्ली जाल्यार अशे गुंड वृत्तीचे लोक जर येवन आमचे हे करतले, अटॅक करतले आनी कितें हांव कळयलां।
20 डिसेंबराक फोणेची MJP आनी तांचे युवा फाट्यान महारक्तदान शिबीर दवरला। दिसभर चलपा आशिल्ल्या ह्या शिबिरांत बायलांचे भलायके विशीं तज्ञ दोतोरांकडल्यानूय मार्गदर्शन जातलें। फोणेचो मोगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकार फोणेकारां खातीर ॲम्ब्युलन्सीचें लोकार्पण करतलो। आम्ही 20 तारखेक MJP पोंडा, MJP रायझिंग आणि MJP युवा संघटना अशें मेळोन एक महारक्तदान शिबीर म्हणून एक कार्यक्रम दवरला। 9/9 आमचें इनॉग्रेशन जातलें बाय सर दीपक तवळीकर हांच्या हातान आनी ताचे गेस्ट ऑफ ऑनर नारायण सावंत आसतले। मागीर मदीं 1:30 पर्यंत आमचें ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू उरतलो आनी 1:30 लंच ब्रेक आसतलो। परत 3 ते 4:15 पर्यंत डॉक्टर स्मिता पार्सेकर हांचे टॉक आसतलें। तेन्ना सगळे लेडिसांनी येवचें हें पळोवपा खातीर, म्हणजे ती लेडिसां खातीर स्पेशल उलयतली। आणि डॉक्टर शेखर साळकर यांचे टॉक 4:30 ते 5:15 पर्यंत आसतले, जे महिलांच्या आरोग्या खातीर उलयतले। परत 5:15 आमचे डॉक्टर केतन भाटीकर हे फोण्या खातीर खूब वावरतात, खूब काम करतात। त्यांची एक इच्छा आसा की कितें तरी करचें म्हणून ताणें एक ॲम्ब्युलन्स लोकार्पण करपाचें ठरयलें, की ते आमचे सराचे सुदीन ढवळीकरांच्या हातान तेजें इनॉग्रेशन जातलें। आनी ह्या वेळार आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर नरेश सावंत आनी डॉक्टर केतन भाटीकर आसतले। आनी इतले पर्यंत आमी प्रोग्राम बऱ्यात बरो करपाची खुबशी तयारी चालू आसा आनी करतात। देशभरात अंडर 17 चलयांचे फुटबॉल टॅलंटाक मुखार हाडपा हेतान आता वेगवेगळ्या राज्यांत खेलो इंडिया लीग सुरू जाता। गोंयांत 20 तारखेसावन सुरू जावपी खेलो इंडिया लीगांत 15 टिमी वांटेकार जातल्यो। एकूण 30 मॅची खेळटले। लीगांतले टॉप टिमीक वस्ताद पण फावो जातलें। लीगांत 280 चलयो वांटेकार जातात। गोंय खेळा प्राधिकरण, गोंय फुटबॉल संघटना, गोंय फुटबॉल उदरगत महामंडळ एकठांय मेळून हो लीग घेता। खेलो इंडिया Girls Football League for the under 17, which is being organized by the ministry in coordination with Sports Authority of Goa, which is the implementing agency for the state of Goa. And we are also happy to have ourselves associated with Goa Football Association in this endeavor of ours, and also GFDC. This being the inaugural edition of the league, will be having 15 teams, all of which will be from GFDC under 17 girls team. These 15 teams have been divided into various groups, and these groups would be competing in the league format, and the topper of the 4 groups will finally be coming together to form another league, and the winner of the league will be selected as the winner and runner-up. Next year onwards, we hope to have it in a bigger manner. Perhaps we will invite teams from the open clubs also, so that if we get more number of clubs coming up, then perhaps we will have a bigger league in the coming years also. This is the idea is the good for the go for the under 17 selection for India. See, under 17 selection is the first head is boys in India. Not a single Goan player was not there. Not a single Goan, because it was no chance to go there. 100% our people, our girls will go at least maybe 4, 5 or 7. See, football is a game, it's not played by a person, it's played by 11 people. And Khelo India, what the government of India has done is one of the best things in India. Because I have been with Khelo India, I have gone for the selection trials, I was a part and parcel. I have been to Indore, I have been to Calcutta, but I have not seen a single person, what Sachin has said, not a single person from Goa has been selected for Khelo India among the Goa. But it's up to you, what is come now, under 17 league, prove yourself. What Sir Churchill has said, at least 3-4 guys, 3-4 girls should be there in the Indian team. ह्यो खबरो आज सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।